निर्गमन पुस्तकांतले वाचप। रेफिदीमांत आमालेक आयलो आनी तो इस्रायलिताकडे लढायेक देवलो। मोइजेन जोशुआक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक वेंचून काड आनी आमालेकाकडे लढाय करूंक भायर सर। फाल्यां देवाची बेतकाटी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतालो। जोशुआन मोइजेन सांगिल्ले प्रमाणे केले आनी तो आमालेकाकडे झुजलो। मोइजे, आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले। मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखताली। हात सकला घालतना आमालेक जिखतालो। पूण मोइजेचे हात वळले देखून तांणी एक फातर हाडून ताचे पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो। आरोनान आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले, एके कुशीन एकल्यान आनी एके कुशीन आनी एकल्यान। अशे ताचे हात दीस बुडासर थीर रावले। आनी जोशुआन आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत वेले। देवाचे उतार हे। सांत पावलान तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप। पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणे सतमनलेल्या संगतेने विश्वासी राव। कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय। तुज्या भुरगेपणार थावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय। जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या भावार्था मारिफात तुका थारान दिवंक शकता तसले जाणवायेचे भांडार तें। देवाच्या प्रेरणाखाल भरयले सगळे पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवूंक आनी बरे चिन्येची तरबेती दिवंक उपकारता। हे परी देवाचो भक्त पुर्त प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेत जाता। देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची सर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आन घालन हांव तुका ताकीद दितां। देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा। सर्व सोंसणिकायेन तांकां बेस्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय। देवाचे उतार हे। सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता। धैर्य सुकयनासता सदांच मागणे करीचय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली। एक शहरांत एक नीतिकर्त आसलो। देवाचे भिरांत जावन मनशांचे परवा जावन ताका नातली। त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली। ही ताचे सरशी खेदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखोन व्हर। जायतो काळ पर्यान नीतिकर्त तिका कानच हालयना जालो। पूण अकरेक आपणायतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें, तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुनी हांव तिका नीत कर्ण दितालो। नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर्ण म्हजो जीव खाताली। उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या कोठ्या नीतिकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकले न्हय? तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात भोप मारतेल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना गाय? तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकय घळाय करीत गाय? हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां नीत कर्ण दितालो। तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात। देवाचे उतार हे।